आता खबरो विस्तारान। गोंयांत आर्थीक आणीबाणी आयली हे अर्थ खात्याच्या परिपत्रकावेल्यान कळीत जाता। नाका ती आर्थीक गळती सांबाळपाक मुखेलमंत्र्याक अपेस आयला। मुखेलमंत्र्यान नाका थंय दिल्ल्या प्राधान्याक लागून राज्यांत ही आणीबाणी आयल्या। आता मेरेन 2000 कोटी सरकारान रीण घेतिल्लें आसा आनी हे अशेंच उरल्यार मार्च 2020 म्हळ्यार 2600 कोटींचे रीण जातले असो अदमास गोंय काँग्रेसीन उक्तायला। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। सरकाराक सांगले ज्या तरेन फायनान्शियल वाटचाल आमची चालू आसा त्या दृष्टींतल्यान पळयलें जाल्यार आमची वाटचाल ही फायनान्शियल एमर्जन्सी कडेन व्हरपाची वाटचाल आसा आनी त्या टायमार जर काळजी घेतली ना जाल्यार आमकां फायनान्शियल एमर्जन्सी पळोवपाक मेळटली। तेजे नंतर सीएमान स्वता उत्तर दिनासतना जो फायनान्स मिनिस्टर स्वताक आसा ताणें निलेश काब्रालाक त्या वेळार मुखार काडलो आनी आपल्याक डिफेंड करपाक ताका रॉंग फिगर्स दिवन डिफेंड करपाक। आतां पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या फायनान्शियल इयराचो 2019-20 हाची जो प्रोडक्टिव्ह टाइम आसा तो प्रोडक्टिव्ह टाइम पावस म्हणून ऑक्टोबर म्हळ्यार चालू आशिल्लो। नोव्हेंबर टू मार्च, नोव्हेंबर डिसेंबर आनी मार्चाचे ह्या वर्साचे 3 महिने म्हणजे 5 महिनेच आमकां जे काम करपाचें आसता गोंयांत ते मेळटा प्रोडक्टिव्ह टाइम। सो बजेट चडशे ह्या दिसांनी खर्च जाता आनी हे सर्क्युलर एक्झॅक्टली आमी 20 ऑक्टोबराक कितें सांगलेलें तें प्रूव्ह करता। परत हा फायनान्शियल एमर्जन्सी इतल्याच खातीर म्हणटा की गोंयच्या इतिहासान पहिल्याच फावट गोवा सरकारान 681 क्रोर्स सेक्युरिटी विकून फंड्स रेज केले आनी गोंयच्या इतिहासान पहिल्याच फावट एक फावटी 381 crores raise केले आसा। So again this indicates that what we were claiming that Goa will be into financial emergency again this proves it। ह्या वर्षाचा जो लोन सँक्शन अमाउंट आसा तो रेड्युस्ड आसा कारण आमची फायनान्शियल पोझिशन खालावली असली कारणान तो 2691 crores म्हणजे आमचे टोटल लिमिट जे आसा लोन हे करपाचे ते 2691 crores। Already loan through securities we have touched 2000 crores by today because today they are withdrawing 381 crores। आयज म्हणजे ऑलरेडी आम्ही 2000 crores क्रॉस जाता। व्हेरी सिरियस इश्यू तू तितलो सिरियस इश्यू घे आणि तू इमिजिएटली यू कम आउट व्हेरी क्लियर बिफोर द मीडिया let the people of Goa know that what you have done through all the borrowings जे 2300 कोटीचे borrowing केला कारण लास्ट टाइम काब्राल सांगतालो की तुम्ही सगळे जे borrow करतात ते तुम्ही कॅपिटल एक्सपेंडिचर करता म्हणून। I challenge the chief minister that you are hardly spending not even 20% of the borrowed loans on capital expenditure।